माझे नाव पुतू गावडे. आम्ही भोमा साकून दिल्या नॅशनल हायवेचेर हेका लागून उलोवपाक लागून आमी हेजे कडेन आमच्या मिनिस्टरा तर तेणी आमकां कितें सांगपाचें सांगलें. आमी ताका कितें विचारपाचें सगळें विचारलें. तो म्हणटा कितें आमकां असो फ्लायओव्हर काडटलो, पंचान आमी वयपाचें, भितरल्या येवपाचें, देवळां वयचें ना, कांयच वयचें ना. तेणी सांगलें. म्हणटा ताका आमी आतां निमाणो एक प्रश्न विचारलो की इंजिनियरांक मेजून दाखय म्हणून कितलो 60 मीटर, कोर्टाक 60 मीटर चलता आमचें. तो सांगता आमकां 25 म्हणून. म्हणजे ह्या सगळी फोटिंगपण हे कित्याक उलयता. आमी सांगलें तांकां बायपास काडून दिया म्हणून. आमकां बायपास काडून दिना कित्याक तेजेर विचार कराक म्हणटा तुमी. तो सांगता हेवटेन 7 तेवटेन 7 मेजून दाखय म्हणल्यार दाखयता. ह्यात दोगूय इंजिनियर आयले न्हू, हे फोटींग दोगूय इंजिनियर. 2 वर्सां जालीं आमकां तेणी मोजून दाखय सांगलें तडवडकर समोर ह्याच विधानसभे संकुलान. अजून ते येयल्ले ना हांगासर. आनी फाल्यां कितें दाखयतले आमकां मेजून ते प्लेसीर येवन दाखयता म्हणटा ते येयले ना अजून सुद्दां. म्हणजे इंजिनियर आतां विश्वास काय दवरतले. मनोहर बाईन सांगलेलें आमकां वयलो रस्तो काडला तुमचो सकलो कांयच करता म्हणून नोटीस उडयला कोर्टांतल्यान. ती ते मानूंक तयार नासले. हेंचे आमी आतां फाल्यां आमचेर विश्वास हेंचेर आमी कसो दवरपाचो. फाल्यां येता आसतले गव्हर्मेंट हे फाल्यां दुसरो निवडून येवंक शकता सरकार. वता आसतलो की ना. तेन्ना कोणाचेर विश्वास दवरपाचो. तुमकां पब्लिकेचे पडलेलेच ना. आमी बायपास मागलो तो काडाक. काडलेलो हातो कॅन्सल केलो कित्याक तुमी. आनी आमचे कडेन 2.5 वर्सां जालीं आमी आतां लढो दिता. एक दीस आमचे कडेन कोण ऑफिसर येवन उलयल्ले याद ना आमकां. तुमकां ती नागजरची घराची हें जाल्ली तेजे कितें उलोवप जालें. नागजरची घरां ताका विचारलो आतां तुमी कांयच वयचे ना. एक्वायर कित्याक केलें जमीन. तो म्हणटा काडटलो. केन्ना काडटलो तूं तें सांग आमकां. आनी 60 मीटर थंय मेजून दाखयना कित्याक तुमी आमकां. आतां ते फाल्यां येता म्हणटा न्ही ऑफिसर. कितें दाखोवपा येतलें. आतां कोण सांगतलो मेजून दाखयता न्हू ते आमकां. ताका सांगलें म्हाका 60 मीटर मेजून दाखय म्हणून वचोन तें मागीर आमी पळयता न्हू. आनी तो बरोवन दिया म्हणटा. हिंगा बरोवन दिवन फायदो कांयच ना. कित्याक विश्वास ना आमकां हेंचेर. हेच इंजिनियरान म्हाका सांगलेलें 2-2.5 वर्सांनी मोजून दाखयता म्हणून. हेच संकुलान 4 घरां वयता अशें कितें सांगलें. 4 घरां रस्त्यार आतां मोडटलो तुवें सांगपाक गरज ना. तो मोडटलो बाकीच्या कितें करता तुमी. एक्वायर केल्ली जमीन गव्हर्मेंट जेन्ना एक्वायर जमीन करता तितून 1 इंच सुद्दां फाल्यां सोडिना. आयज 4 काडल्यार फाल्यां बाकीचे काडटलो. आपली जमीन आहा तितले तो कब्जो करतलो. तेन्ना आमी खंय वचपाचें. तेन्ना हे आसतलें हांगासर याचें ना. दुसरें येतलें ते म्हणटले ते गेल्यार आमकां लागना आतां. आमी म्हणटले घेतलेली आहा जमीन. तो सांगता केन्ना 19 कितें तर तिका एक्वायर तुमी आमकां नोटीस कित्याक धाडून तुमकां लागता तिका 19 तुमी सर्वे केल्ले जाल्यार नोटीस धाडपाची. म्हणजे कडेन आतां विश्वास कसो दवरपाचो हेजेर. म्हणजे आमकां गॅजेटारची नांवां येयल्या ती काडटा म्हणटा केन्ना काडटलो तो. परत न्यू गॅजेट काडून अशें सारकें जाल्लो. म्हणजे हेका पावरार न्यू काडपाचें आतां सेंट्रलांतल्यान येयलें तें आमकां. तेजेर बरयल्लें की राहिलेली जमीन आमच्या अंडर येयली. म्हणजे हेजो अर्थ कळ्ळो. जी आतां तिने घेतल्या तितून ती आतां सर्वे नंबर कितें तुमचो 6/2 आनी 6/7 2 नंबर घेतल्या. शेतांय घेतल्या घरा सकली. ते सांगता आमी इतलीच जमीन काडटले तितलीच जमीन काडटले. तुमचो विश्वास ना आमकां. कित्याक तुमी तेजेर बरयला राहिलेली जमीन आमच्या अंडर राहील. म्हणजे कोणा अंडर उरली तेंच्या अंडर उरली. आमी सोंपले मागीर. आनी तिका हांवें विचारलें कोणाक बाई एक आसा आमची शेतकाराची हितून लँड सर्वेन. शेतकार आमी वयतकीर लिपोवन रावता. तेवूय सांगता तुका लिपोवन रावता तो. हांव ताका वळखता बेतोडेचो तो. ती बाई सांगता आमकां हांवें म्हणटा शेतान ते कित्याक घेतलो तुमची घरां थंय शिफ्ट करता म्हणजे चिखलां आमकां घालप. हे ती बाईन सांगलें म्हाका. हय सकयल शेतां ते चिखलां ते टायल्स करता सकयल ते शेत आहा तें घेतलां आमकां पुरपाचो. आयल्यान त्या तेंकां ते बीम तयार करपाक घेतले. ते वेगळे आनी ते वेगळे. स्कूल ना स्कूल टायल्स करता पळय ते सकयल. आमचे डिसायड म्हणटा तो आतां फाल्यां म्हणटा मेजून दाखयता आनी मागीर तेजेर म्हणटा तुमी कितें आहा तें उलय म्हणटा मागीर. एक इंच बी घर वयचें ना म्हणून मंदिर बी विश्वास ना. आमकां विश्वास ना. विश्वास ना विश्वास कोणाचोच विश्वास ना आमकां. जेन्ना तुवें दाखयतलो हांगासर आनी तो पेपर दाखयतलो पास जाल्लो हो गोंयचो सरकार रोड करिना. हो करता सेंट्रलांतल्यान. तेंचे कडल्यान येवपाक जाय आमकां. बाबा हो रोड असो पास जाल्लो म्हणून पयशे पास केले म्हणून दाखयले. मॅप कित्याक दाखयना आमकां ते. दुसरी गोष्ट अशी आसा आमचे मदीं एक आमचो भुरगो आशिल्लो गांवचो कितें जाणा जाल्लो उलोवपी ताका हिणें सांगलें हाडू नाका म्हणून. म्हणजे तुमी पळया खातीर कित्या खातीर हाडू नाका क्वेश्चन करा तुमी. संजय नायक म्हणून आमचो भुरगो आयलो ताका कितें म्हायती आहा म्हणून ताका आमी फुडें काडलें. आमी गांवच्यांनी फुडें काडलें ताका. ताका कितें कळटा म्हणून हिणें ताका हाडू नाका म्हणलें. म्हणजे हेजे वयल्यान तुमी ताका विचारा खातीर कित्याक हाडू नाका सांगलेलो तो. लोकल आमदार आमकां केन्नाच विचारना आनी ताका विचारून उपयोग ना. कित्याक तो आमकां मुर्खां काडटा. तो हरशीं हांव सांगता तुका मूर्ख म्हणून. कित्याक तो कितें विचारलें तुवें म्हणून मोठे हेका मारलेलें ताका मारलेलें. आतां तुमी परतो पेपर वाचूना कोण कार्ड दाखय तुमकां खंयची कोण सुपारी घेतल्यो असलें तेणें उलोवप आनी कांय तेजे कडेन. तेणें उलोवन उपयोगूच ना. तेणी एक दीस लक्ष घालना. तो फक्त हातूंतल्यान वयतले तातूंतल्यान वयतले म्हणजे चोपडे घेता पानां दाखयता भुरगे चित्र काडिना तशी. ताका विचारलें हांवें पाडकाराल जमीन गेल्यार आमकां परवा ना. आमचें हें कितें करता काय म्हणल्यार तो म्हणल्यार तुवें भटा मारलेलो म्हणून लागून तो काडून विचार सगळ्यांक.
तेचे करता विचारपाचे हो आमदार आमचो म्हणजे ते आम्ही ऐकत ते सुद्धा काढूंक जाताले आमच्याकडे कितें आसता तेका एक पदवी आहा ते लोकां वयल्यान काडा पूण तेची शीट जातली म्हणून हांव पाशाच काडले कित्याक हांव गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हणून हांव तोंड धापून वगीर रावला आनी म्हाजो चलो तेजे कार्य करता मरे तेका सांगता तुगेले घर वता तूं कितें आयला तो गांवचो न्हू त्या म्हण तेका गांवचो अभिमान ना म्हाका शेजारी मेला हांवें घरा कडली कोण रावप भोवमा राजकारण चड जाता म्हणटा भोवमा राजकारण ते करता आमी करिना हे एमएलए करता आमगेले बाबा फुडें कितें स्टेप फुडें आतां पळोवन तेणी फाल्यां दाखय सांगलो मेजून आमकां कितें जाता कशें वयतलें कितें वयतलें तें आमकां फाल्यां मान्य आसलें आमी ते कडेन उलयतले आमकां ओके म्हणून आमकां मान्य जाल्यार आमकां सांगता आमकां ना मांड काडा बायपास म्हणून आनी आमचो ठाम निर्णय आसा की आमकां जाय बायपास तुम्ही सकल्यान काडा वयल्यान काडा ते सांगता आमकां जागो दाखोवया म्हणून तुमी खुर्चेर कित्याक बसले तर ते आमच्या बापायन बेसा घेवन दवरली जागो दाखोवपाक तुमी घ्या मरे देवळा कडली घरां वताली म्हणून येयल्ली 2 घरां ती ती 2 घरां बरोबर आसा पण आता ते सीएमान म्हणला एक ते चड आनी ते आमी ते दाखयला तुमकां कशें कितें दाखयला आमकां विश्वास ना ती पयलींची जी सांगली पयलींची 4 घरां वयता म्हणटा पेपरा वयले आमकां विश्वास ना आमकां प्रत्यक्ष दाखया थंय येवन बाउंड्री घाल्या तुमी आतां पयर मेळटली बाउंड्री खंय घातली खबर आहा तुका पीडब्ल्यूडीन पायपलायनी 6 मीटर जागो घेतलेला तितून हांव सर्व्हिस करी 41 वर्सां सर्व्हिस केल्या पीडब्ल्यूडीन गव्हर्नमेंट सर्वंट 41 वर्सां तेणी कितें केलां प्रायव्हेट प्रॉपर्टी कोणाचेर फातर घालना पायपलायनीची 6 मीटर घेतल्या तितून पुला सकयल तेणी रस्त्या वयलो हांगासरल्या 17 मीटर तेंच्यान 20 मीटर थंय बाउंड्री घालना सकयल कित्याक घालना म्हणटाले सांगले तो फोटींग हे पीडब्ल्यू इंजिनियर हांव सांगता तिंका फोटींग म्हणून तुम्ही आता ठरयतले फाल्यां जेन्ना हें जातलें तो आतां येता म्हणटरी 2 वर्सां ते येवन आशिल्ले आतां हेणी सांगला फाल्यां पळया कितें करता फाल्यां ते कितें हें करुया मागीर हें करुया तें सांगले ताका आतां काय उलोवन फायदो ना ना तेंका फाल्यां कितें ते आमचे ते येतले ते हें करुया आतां हांगा भायर बी कांय ना करना भायर दिवची पडटा खावपाक जाय आमकां कळना तेंका खावपाक कितें घालना भायर कितें आतां कितें रॉंग उलयलें परत आमकां रंग कशी करते आमी सत्यात फाल्यां पयलीं हें करुया सत्यात उलयले फुडल्या मिटींग तुमच्या कडेन आसतलो किशोर नायक सध्या आम्ही मंत्रालयान आसा आणि आमकां मंत्रालयान सगळ्यांनी आमकां बऱ्यापैकी वेलकम केले आणि आमचे ऑलरेडी डिस्कशन सीएमा कडेन जाले फ्लायओव्हर घालपाक तेणे आमकां एग्री करपाक खुबशे आमकां तेणे एक्सक्युजीस सांगले तेच्या बरोबर आमच्या गांवच्या लोकांनी तांकां जे आमचे कल्चर जे आसा आणि त्या रोडा पासून आमकां कितें बॅड इफेक्टेड आसा ते सुद्दां आमी तांकां सांगले पूण तो परत एकूच उल्लेख करतालो की रस्त्यात एक जी 4 स्ट्रक्चर आसा पळय तितलीच वयता आणि काय वचना फक्त तुम्ही मिसअंडरस्टँडिंग करू नका असो तो आमकां परत एक्सक्यूज करतालो लास्टाक ताका आमी अशें सांगले की 2010 जे मनोहरभाई पर्रीकर आणि श्रीपाद नायकान जे आमच्या पर्यंत कितें सांगलेले ते आमी ताका पटोवन दिले ते म्हणजे अशें की 2 ते पर्यायी रोड ऑलरेडी आतां ते मॅपाचेर दाखयल्ले आसा आणि ते तेणें सुद्दां पळयल्ले आसा जे पर्यायी रोडाचेरूच आम्ही ते इम्प्लिमेंटेशन करतले अशें आमकां दोगांनी आश्वासन दिले तर ते आम्ही कितें म्हणटा सर म्हणजे लोकल कितें म्हणटा जे तुम्ही पर्यायी रोड दाखयला त्याच रोडाचेर तुम्ही आता इम्प्लिमेंटेशन करपाचो अशें आमी सीएमा पर्यंत सांगले सीएम माझी गोष्ट ती आयकली व्यवस्थितपणे आणि वगी रावलो हय काय ना ताणें कांयच सांगू ना तितल्याचेर तो वगी रावलो कारण आमकां जे कॉन्फिडन्स दिल्ले हे आमकां श्रीपाद भाईन मनोहर पर्रीकर भाईन आणि श्रीपाद सर नायक हेणे आमकां कॉन्फिडन्स दिल्ले आणि हेच कॉन्फिडन्साचेर आमकां तो बायपास जावचो अशें आमकां ते दिसता कित्याक आमी हेजे 2010 जो आमी जो लढो दिल्लो पळय आज पर्यंत आमी तो होच लढो आमचो चालू आसा आणि आमचो डिमांड गांवकाराचो फक्त आणि फक्त म्हणजे बायपासूच आसतलो बायपासाच्या शिवाय दुसरो कांयच आमकां आमच्या मना सारको जावचें ना हे हांव तुमकां सिद्ध करून सांगता नमस्कार प्लॅन दाखय तुमकां आमकां एक्चुअली म्हणजे प्लॅन कसो दाखयता प्लॅन ते जाय तेन्ना आपल्याक जाय तशे चेंजीस करता प्लॅन दाखयत आसता पूण कशें कन्फर्म जे वयल्यान येवंक जाय ते अजून म्हणल्यार पावना आमी कित्याक येयल्ले आयज आमी पळय कशें आमी भरपूर फावटी आमच्या आमदाराक मेळ्ळे आमदारा कडल्यान आमचे भासाभास जाली सगळें जालें पूण तितून निवारण काय जालें ना सो आमकां एक जाय आशिल्ली एक सीएमा कडेन मेळपाची एक अपॉयंटमेंट जाय ती आमकां गावल्ली त्या खातीर आमी सगळे गांव येयल्लो सो आतां जालें कितें आमकां ऑप्शन कितें आसा फक्त आमकां बायपास जाय कळ्ळें तो आमकां शेतांतल्यान करचो म्हणून सीएमा कडेन मागला कित्याक आमचे जेन्ना रस्तो तुमी कसोय कितेंय वांटून करा आमकां घरा गेली म्हणून आमकां व्हडलें पडलेलें ना घरा गेली फाल्यां काय खंय तरी कोण नाल्यार कोण बांदतलेच पूण कशें आसा जेन्ना आमची देवस्थानाची कल्चर वयतलें जेन्ना आमचे जे आतां पळय सीएमाक जेन्ना विचारलें आमी आमची जेन्ना पालखी वयता हेवटेन तेवटेन रथ जेन्ना आमचो अक्रॉस वयता जेन्ना पालखी तो वयतलो काय ना तो वरा तुमी म्हणटा तुमी देवाक सांगा रिक्वेस्ट करा आतां देवाक रिक्वेस्ट करपी आमी काय न्हू देव फाल्यां काय वयतलो काय ना थंयच्यान फाल्यां काय आमची जी कल्चर जो चलता तो बंद पडटलो त्या खातीर आमी ताका
सांगले की आमकां बायपास करून घेवचो, कित्याक ऑप्शन हे भरपूर आसा. ऑप्शन तुम्ही इको सेन्सिटिव्ह झोन आसा, शेतां आसा, ही शेतां सगळी पाड पडले आतां. शेतांक रस्ते ना, ते मशिनरी वयतले. आयज तुमी सांगता खणून मनशा कडेन काम करपा सारखे खणून जावपाचें आसा. आयज मशिनरी वचपा आयले तेंच्यांनी ते असो बायपास रोड करून आमकां प्रोविजन करून दिवपाक जाय शेतान. बाबा तुमी शेतां रोया, शेतां सगळी पळय बरी बरी शेतां आमची ते बोमान पाड पडलेली आसा. आयज त्या शेतां जर आमकां एटलिस्ट ती गांव वाचोवपाक तर यूज जाता जाल्यार बरी गोष्ट न्हू ही. त्या खातीर आमी सीएमा कडेन एकूच मागला, तुमी आमकां आमी जे तुमी दाखोवपाक तुमचे इंजिनियर येतले पळय न्हू ते आमी पळयतात, हेजेर कांय येना. पूण तो पर्यंत तुमी सायमल्टेनियसली ते जे बायपास आहा पळय न्हू ते बायपासाचेर विचार करा, कित्याक आमकां तो जाय तो बायपासूच. कित्याक आमकां बायपासा शिवाय आमकां आनी ऑप्शन ना. कळ्ळें, आमकां गांव वाटयतलो जाल्यार आमकां बायपास आनी कांय सांगपाचें ना. हेजेर कितें व्हडले उलोवपाचें दुसऱ्या गांवचे हेजे तेजे उलोवन कांय फायदो ना. कित्याक आमचो गांव वाचलो जाल्यार फुडें दुसऱ्या गांवचे आपले गांव वाचोवपाक रेडी आसा न्हू सगळ्यां. त्या खातीर आमकां एक आमचो गांव वाचचो, त्या खातीर आमकां तो शेतांतल्यान एक बायपास इतलोच मागणी.